जेजू तूं मनशां खातीर मेलोय, जिविताचे जोरी व्हांवलोल्यो आनी सगळ्या संवसाराक काकुटीचो सागोर उक्तो जालो। जिविताचे जोरी ओगोनी देव काकुटीन सगळ्या संवसाराक काकुटीन बुडोय आनी तीच आमचेर रोखोय। ओ रोगता आनी उदका तुमी काकुटीची जोर कोशी जेजूच्या काळजांतली व्हांवलोली, हांव तुजेर फाटी येता। पवित्र क्रुसाचे कुरवेन न्यार आमकां आमचे देवा आमच्या दुस्मनांतले बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन। आमच्या बापा स्वर्गीच्या तुझें नांव पवित्र जावं, तुझें राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं। आमचो दिसपट्टो गिराज आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलोल्यांक बक्षितांव तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां तांणे पडूं दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार। आमेन। नोमान मरे कुरपेन बोलले सर्वेस पोर तुज्या तें आसा, ओस्तोऱ्या मोदें तूं सोदव आनी सोदव तुजो पूत जेजू। बायगेत मरे देवाचे माये आमा पापयां खातीर विनोती कोर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन। सोतमानता देवा सोर पोदवेदार बापा स्वर्गार आनी पृथ्वीच्या रोचणाराक आनी जेजू क्रिस्ता ताच्या एकल्याच पुताक आमच्या सोमिया तो पवित्र आत्म्या वरवीं गोरवी सांबाळलो, आंकवार मोरेतान जल्मलो, कोंस पिलाता काल ताणें कोस सोंसले, ताका कुर्सार जोडलो, तो मेलो आनी ताका निकिपिलो, तो मेल्ल्या मोदें देंवलो, तिसऱ्या दिसाक मेल्यांतलो जिवंत जालो, स्वर्गार चडलो, सोर पदवीदार देवा बापाच्या उजव्याक बसला, तुयेंतान जिव्या आनी मेल्यांची मनसुबी करून येतलो। सोत मानता पवित्र आत्म्यांक, कातोलीक पवित्र सोबेक, भक्तांचो एकताल, पातकांचें भोगसणें, कुडीचें जिवणपण, सासणाचें जिवीत। आमेन। सासणाच्या बापा हांव तुका भेटयता तुज्या भोव मोगाळ पुताची आनी आमच्या दोनया सोरवंडारा जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत, आत्मो आनी देवपण आमच्या आनी सगळ्या संवसाराच्या पातकांच्या फारीकपणा खातीर, जेजूच्या बोदुकेस कोश्टा खातीर आमची आनी सगळ्या संवसाराची काकूट कोर। जेजूच्या बोदुकेस कोश्टा खातीर आमची आनी सगळ्या संवसाराची काकूट कोर। जेजूच्या बोदुकेस कोश्टा खातीर आमची आनी सगळ्या संवसाराची काकूट कोर। जेजूच्या बोदुकेस कोश्टा खातीर आमची आनी सगळ्या संवसाराची काकूट कोर। जेजूच्या बोदुकेस कोश्टा खातीर आमची आनी सगळ्या संवसाराची काकूट कोर। जेजूच्या बोदुकेस कोश्टा खातीर आमची आनी सगळ्या संवसाराची काकूट कोर। जेजूच्या बोदुकेस कोश्टा खातीर आमची आनी सगळ्या संवसाराची काकूट कोर। जेजूच्या बोदुकेस कोश्टा खातीर आमची आनी सगळ्या संवसाराची काकूट कोर। जेजूच्या बोदुकेस कोश्टा खातीर आमची आनी सगळ्या संवसाराची काकूट कोर। जेजूच्या बोदुकेस कोश्टा खातीर आमची आनी सगळ्या संवसाराची काकूट कोर। सासणाच्या बापा हांव तुका भेटयता
तुझ्या बोमोगाळ पुताची आणि आमच्या दोनिया सोरवंडारा जेजू क्रिस्ताची कूड आणि रगत आत्मो आणि देवपण आमच्या आणि सगळ्या संसाराच्या पातकांच्या फारीकपणा खातीर जेजूच्या बोध केस कोश्टां खातीर आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूट कर. जेजूच्या बोध केस कोश्टां खातीर आमची आणि सगळ्या संसाराची काकोत कोर. जेजूच्या बोध केस कोश्टां खातीर आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूट कर. जेजूच्या बोध केस कोश्टां खातीर आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूट कर. जेजूच्या बोध केस कोश्टां खातीर आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूट कर. जेजूच्या बोध केस कोश्टां खातीर आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूट कर. जेजूच्या बोध केस कोश्टां खातीर आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूट कर. जेजूच्या बोध केस कोश्टां खातीर आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूट कर. जेजूच्या बोध केस कोश्टां खातीर आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूट कर. जेजूच्या बोध केस कोश्टां खातीर आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूट कर. ससनाच्या बापा हांव तुका भेटयतां तुझ्या बोमोगाळ पुताची आणि आमच्या दोनिया सोरवंडारा जेजू क्रिस्ताची कूड आणि रगत आत्मो आणि देवपण आमच्या आणि सगळ्या संसाराच्या पातकांच्या फारीकपणा खातीर जेजूच्या बोध केस कोश्टां खातीर आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूट कर. जेजूच्या बोध केस कोश्टां खातीर आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूट कर. जेजूच्या बोध केस कोश्टां खातीर आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूट कर. जेजूच्या बोध केस कोश्टां खातीर आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूट कर. जेजूच्या बोध केस कोश्टां खातीर आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूट कर. जेजूच्या बोध केस कोश्टां खातीर आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूट कर. जेजूच्या बोध केस कोश्टां खातीर आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूट कर. जेजूच्या बोध केस कोश्टां खातीर आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूट कर. जेजूच्या बोध केस कोश्टां खातीर आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूट कर. जेजूच्या बोध केस कोश्टां खातीर आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूट कर. सासनाच्या बापा हांव तुका भेटयतां तुझ्या बोमोगाळ पुताची आणि आमच्या दोनिया सोरवंडारा जेजू क्रिस्ताची कूड आणि रगत आत्मो आणि देवपण आमच्या आणि सगळ्या संसाराच्या पातकांच्या फारीकपणा खातीर जेजूच्या बोदकेस कोश्टा खातीर आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूट कर. जेजूच्या बोदकेस कोश्टा खातीर आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूट कर. जेजूच्या बोदकेस कोश्टा खातीर आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूट कर. जेजूच्या बोदकेस कोश्टा खातीर आमची आणि
सगळ्या संसाराची काकूट कोर. जेजूच्या बोदुकेस कोश्टा खातीर आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूट कोर. जेजूच्या बोदुकेस कोश्टा खातीर आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूट कोर. जेजूच्या बोदुकेस कोश्टा खातीर आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूट कोर. जेजूच्या बोदुकेस कोश्टा खातीर आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूट कोर. जेजूच्या बोदुकेस कोश्टा खातीर आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूट कोर. जेजूच्या बोदुकेस कोश्टा खातीर आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूट कोर. सासणाच्या बापा हांव तुका भेटयता तुझ्या भोव मोगाळ पुताची आनी आमच्या दोनया सोरवंडारा जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आत्मो आनी देवपण आमच्या आणि सगळ्या संसाराच्या पातकांच्या फारीकपणा खातीर जेजूच्या बोदकेस कोश्टां खातीर आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूट कर. जेजूच्या बोदकेस कोश्टां खातीर आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूट कर. जेजूच्या बोदकेस कोश्टां खातीर आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूट कर. जेजूच्या बोदकेस कोश्टां खातीर आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूट कर. जेजूच्या बोदकेस कोश्टां खातीर आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूट कर. जेजूच्या बोदकेस कोश्टां खातीर आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूट कर. जेजूच्या बोदकेस कोश्टां खातीर आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूट कर. जेजूच्या बोदकेस कोश्टां खातीर आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूट कर. जेजूच्या बोदकेस कोश्टां खातीर आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूट कर. जेजूच्या बोदकेस कोश्टां खातीर आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूट कर. पवित्र देवा पवित्र पदवीदारा पवित्र मोन्नावी आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूट कर. पवित्र देवा पवित्र पदवीदारा पवित्र मोन्नावी आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूट कर. पवित्र देवा पवित्र पदवीदारा पवित्र मोन्नावी आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूट कर. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक आदी आता आणि सदा सदाकाल आमेन. First John chapter 4 verse 19. We love him because first he loves us. दुनिया आमी तुजो मोग करता. तुवें आमचो मोग केला देखून आमी तुजो मोग करता. कोणूच म्हाका वळखो नासलो, पूण तुवें म्हाका वळखलो. म्हज्या आवयच्या कुसव्यानूच आसतना तुवें म्हाका वळखलो. म्हज्या आवयच्या कुसव्यानूच आसतना तुवें म्हाका संस्कार देखून दुनियेच्या दुनिया रायांच्या राया हांव तुजो मोग करता.
दुनिया तुझे मुखार हांव सासांगी पडून तुका नमस्कार करता. दुनियाच्या शुभ वेळार हांवें भांगार रुपेन दुडू घेवंक न्हय, पूण म्हजें खतखतीत काळीज, सांडलेलें मोग, दुखवलोली भावना कितल्यानीच म्हजें जिवीत पिसुळ्ळां. म्हजेच बरोबरच्यानूच म्हजेर फोंट मारल्या. म्हज्या जिवितान आसा ते वचकुताय दुनिया हांव तुका भेटयता. दुनिया हें सगळें म्हजें तुका भेटयता आनी हांव तुजो मोग करता. हांव तुजो मोग करता. I love you, my Lord. I love you, my Lord and God. I love you. I love you, Lord, and I lift my voice to worship you, oh my soul, rejoice. I love you, Lord, and lift my voice, and lift my voice to worship you, oh my soul, rejoice. Take my joy, my King, when what you hear, let it be sweet, sweet sound in your ear. Take joy, my King, in what you hear, and let it be sweet sound in your ear. तुझो मोगी, तुझो मोग करतलो, तुजे बरोबर सदां आसा, आसलो ना आसतलो. तो देव तुजे बरोबर आसा. तुझ्या काळजांतली भावना, तुझ्या मनांतली चिंतना, तुझ्या जिवितांतली सुखां आनी दुखां देवाक सांग. देवाक सांग. तो आमचे मागणे आयकता. तो आमचे मागणे आयकता. That God hears us. देव आमचे मागणे आयकता. देव आमचो विलाप आयकता. देव आपल्या भुरग्यांचे रडणे आयकता. दुनिया मोग करता. काळो मोज तुका उबारता. सोरपोटून नोमान करू
आत्मो म्हजो संतोषा दुनिया हांव मोग करता दुनिया हांव मोग करता ताळो म्हजो तुका उबारता ताळो म्हजो तुका उबारता सूर पडून नमान करून सूर पडून नमान करून आत्मो म्हजो संतोषा आत्मो म्हजो संतोषा दुनिया हांव मोग करता दुनिया हांव मोग करता ताळो म्हजो तुका उबारता ताळो म्हजो तुका उबारता सूर पडून नमान करून सूर पडून नमान करून आत्मो म्हजो संतोषा आत्मो म्हजो संतोषा. Let us rejoice in our God. आमच्या देवा सवें संतोषुया. एक मोगी आपल्या मोग्या सवें संतोषता. इश आपल्या इश्टांक मेळ्ळो उपरांत खुशाल जाता. भुरगीं आवय बापायक पळयल्या उपरांत दादोशी जातात. आपल्या भुरग्याची नदर पडल्या उपरांत आवय बापूय संतोषान मुरगडटा. एवढारो देव स्वर्ग आनी संवसाराचो दोनी केदो व्हडलो देव तो केदो व्हडलो देव केद्या ल्हान रुपान तो आमचे मदें हाजीर आसा. केदो व्हडलो देव तूं पूण हे ल्हान रुपान तूं म्हज्या मोगा खातीर हाजीर आसा. तिगूर हांव तुका दिन वचता हांव तुका आर्गां दिता हांव तुका वाखणटा दुनिया. हे वेळा कधी तुका आर्गां दिता. सांगताक मागणें करून एकठांय जाल्ल्या बाबणां खातीर आर्गां दिता. जाणटी पिडेस भुरगीं तरणाटे खातीर तुका आर्गां दिता. दोरसाक तुजी विचमिता आनी तुजो मोग हे पातक्यांक तूं दाखयता तुका आर्गां दिता. पातकाचे बोगसणे आनी काक तूं दिताय देखून तुका आर्गां दिता. Praise the Lord. Hallelujah. 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 Che do volto tu di che di voti tu gene che do volto tu di asa sasna
Queda o orto do Deus. Queda o orto do Deus. Queda o orto do Jena. Queda o orto do Jena. Queda o orto do Deus. Queda o orto do Deus. Asai sasna sasna. Asai sasna sasna. Tu vem vingur samkele Tamria doria udo Kenas maka sanjana Kenas maka sanjana Patiyeler tuji Patiyeler tuji Tu vem vingur samkele Tu vem vingur kele Tamria doria udo Tamria doria udo Kenas maka sanjana Kenas maka sanjana Patiyeler tuji Patiyeler tuji Queda o orto do Deus. Queda o orto do Deus. Queda o orto do Genão. Queda o orto do Genão. Queda o orto do Deus. Queda o orto do Deus. Asai sasna sasna. Asai sasna sasna. Tu vem vingur samkele. Tu vem vingur samkele. Tamria doria udo. Tamria doria udo. Kenas amka sanjana. Kenas amka sanjana. Patiyeler tuji. Patiyeler tuji. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Har 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 har. Hallelujah, hallelujah. Mahima, 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 mahima. Kabud, 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 kabud. Kabud, 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 kabud. Kabud, 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 kabud. Kabud, 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 kabud. Kabud, 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 kabud. Har 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 Feel us, feel us, feel us with the power of Brahma. Come on, Holy Spirit. Holy Spirit, move on. Fill us with the power. In the name of Jesus, free us from all the bondage. Name above all name of Jesus.
Praise the Lord. Hallelujah. 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 सगळी उभी रावया आनी देवाची उतर उक्ती करची. Matthew chapter 13 verse 53 to 58. मातेवाचे शुभवर्तमान 53 and 58. सर्विसवर तुमची सवय आसूं. मातेवा पोरमणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वर्तमान. ह्यो बारी सांगून सोपयतोच जेजू थंयसरलो भायर सरून गेलो आनी आपल्या खाशा गांवांत वचून तो तांच्या देवस्थानांनी अशी शिकवण दितालो की लोक अजाप जावन म्हणटालो, ही जाणवाय आनी विजबितां करची पदवी हाका खंयची? हो थव्याचो पूत न्हय? मारिया म्हणटा ती ताची आवय न्हय? आनी जाकोब आनी जुवांव, सिमांव आनी जुदास ताचे भाव न्हय? आनी ताच्यो भयणी आमचे मदें आसात न्हय? तर हें सगळें हाका खंयचें आयलें? आनी ताका मानून घेवंक तांच्यान जाय नासलें. पूण जेजून तांकां म्हळें, एका प्रवद्याक फक्त आपल्याच खाशा गांवांत आपल्या घरांत मान ना. आनी तांकां भावात नासलो देखून जेजू थंय चडशीं विजमितां केली नात. जेजू क्रिस्ताची शुभ वर्तमान हें. Praise the Lord. Hallelujah. 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 जेमेता ना. हा जेमेतल्यार मातशें देवाच्या आत्म्याक उलो करात. कित्याक बॉस म्हळ्यार कितें येता? बॉस म्हळ्यार कितें येता? सगळ्यांक न्हू, तुमकां न्हू, थोड्यांक येता. आनी थोडे उब रावन लेकून न्हिदतात. थोडे उब रावन लेकून न्हिदतात. प्रेज लॉर्ड. हालेलुया. हालेलुया. Hallelujah. हालेलुया. Hallelujah. पण देवा उतर आयकूंक कान, मन, काळीज कितें आसूं जाय? उक्तें आसूं जाय. कितें आसूंक जाय? उक्तें आसूंक जाय आनी उक्तें करूंक जाय. भावण्यो अशें म्हणटात इंग्लीश भाशेन, लिटल नॉलेज इज डेंजरस. लिटल नॉलेज इज डेंजरस. थोडें कितें जाणा हें डेंजर. हांव थोडें जाणा हें कितें? डेंजर, बरें न्हू. आनी हांव कांय नोको हें बरें ना. कितें डेंजर तें? कितें बरें न्हू? हांव इतलें जाणा, पूण हांव सजमना कितलें जाणा म्हणून? इतलें जाणा, हांव सगळें जाणा. सजमला म्हाका इतलें कळटा. तें न्हू कितें आहा म्हाका इतलें कळटा म्हणपाक? कितें चूक आहा? म्हाका इतलें कळटा न्हू. वय वो ना? पूण म्हाका इतलें कळटा, पूण म्हाका इतलें कळपाक म्हणप हें कितें? डेंजर. समज कोण सायकल चलोवपाक जाणा. कितें चलोवपाक जाणा? सायकल चलोवपाक जाणा. तें सायकल चलयता त्या मनशान कितें चलोवपाक जाण म्हूण सांगपाक जाय? कितें चलोवपाक जाय म्हूण सांगूंक जाय? सायकलच न्हू. वय वो ना? तें म्हळ्यार हांव सायकल चलोवपाक जाणा, तेच बरोबर मोटर चलोवपाक जाणा. आनी मोटर दिलें चलोवपाक, जातलें? जातलें? तेकाय डेंजर आनी दुसऱ्याकूय डेंजर. पूण हांव इतलेंशें जाणा, इतलें जाणा. हांव इतलें जाणा म्हणप आनी हांव सगळें जाण म्हणप हें बरें न्हू. तो एग्जाम्पल दिला हांवें.
हांव सायकल चलोवपा जाणा बरें सायकल हांव खंय बरी सायकल बरी फलागी बरी म्हणटात कितें बरी सायकल थोडी फादर भायल्यान सायकल चलोवपाची कितें जालें भायल्यान सायकल चलयल्यार भायल आतां एरोप्लेन चलयताय आनी सायकल चलय जालें कितें प्रेज लॉर्ड हालेलुया 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 थोडे बायलो सायकल खंय थोडे आमगे बायलो आख्खो देश चलयताय भारत देशांतली पयली प्रायम मिनिस्टर कोणटी इंदिरा गांधी हो देश चलयलो येदो व्हडलो देश 140 करोड लोक हा कितलो 140 करोड लोक हा ह्या देशान तिणें हो देश चलयलो आनी एक बायलेन एक सायकल चलयली कितें जालें ना चलोवंक जाय प्रेज लॉर्ड हालेलुया हालेलुया म्हणटरी हांव सायकल चलोवपाक जाणा सायकल चलोवपाक तेतून कांय वायट ना हांव सायकल चलोवपाक जाणा म्हणटा मनीस हांव म्हणटा हांव मोटर चलोवपाक जाणा ना ही चूक पूण ताका लागून इंग्लीश भाशेनी म्हणणी लिटल नॉलेज इज डेंजरस हांव इतलें जाणा इश म्हणप हें इतलें जाणा जावप हें डेंजर कित्याक इल्लें जाण तो कितें म्हणटा हांव सगळें जाणा म्हळ्यार डेंजर हांव थोडें जाण जावप हें डेंजर न्हय आनी जायते फावटी असले हेका लागून आमी फसता आयज जेजू आपल्या गांवघरा गेलो खंय गेलो वचूं जाय केन्ना गांवघरा सोयऱ्यांची फ्रेंडांची पयशिल्ल्या सोयऱ्यांची लागशिल्ल्या सोयऱ्यांची केन्ना सोयऱ्यांगेर वचूंक जाय बरें थोडीं घर माजरां हिंगा जालें हिंगा रावलें आनी हिंगा मरे आनी हिंगा सावन या केन्ना सोयऱ्यांगेर वचूंक जाय जेजू सोयऱ्यांगेर वचोंक ना खंय गेलो घरा गेलो आनी खंयचो तो गांवघर तेचें खंयचें गांवघर नाझारेत ताका 2 गांव आसले एक गांव ताचो जल्माचो गांव कसलो गांव जल्माचो गांव दुसरो गांव आसलो ताचो ल्हानपणी बालपणी वाडलेलो गांव आतां जल्माचो गांव बाबड्या खबर आसतली ना म्हाका खबर ना हांव ज्या गांवांत जाल्लो ते म्हाका त्या गांवची खबर ना पूण खंयच्या गांवांत ताका खबर आसता तुका चडसो तुज्या ज्या गांवांत तूं वाडला हांव जाल्लो एका गांवांत हांव वाडला दुसऱ्या गांवांत तर जेजू खंयच्या गांवांत जाल्लो बेथलेहेमान पवित्र पुस्तका प्रमाणे आदी प्रवाद्यांक सांगून दवरलेलें सरवंडार बेथलेहेम हे गांवांत खंयच्या गांवांत बेथलेहेम हे गांवांत जल्मतलो म्हूण मिखास प्रवाद्यान सांगून दवरलेलें आनी जेजू त्या प्रमाणे जल्मलो बेथलेहेम म्हणल्यार कितें 2 जाणांनी सांगलां कितले हांवें म्हाका 3 वर्सां सांगत आहा बेथलेहेम म्हणल्यार कितें हावज ऑफ बरें तेंगे थोडे जाणट्याले वयल्यान गेले आसले हें कितें ब्रेड कितें कोताय म्हणटा आसतली कोंकणी भाशे कितें म्हणटली हुंड्याचें घर थिंगा आमगे भाशेन धाकटे उंडे न्हू तेंगे व्हडले उंडे कातून हापा पडटाय तेंगे उंडे आनी हे बेथलेहेम म्हणल्यार थिंगा उंडे मेळटाले ते तसलें घर आनी तसल्या गांवांत कोण जल्मलो सर्गीचो उंडो जल्मलो हांव स्वर्गांत देंवलोलो प्रेज लॉर्ड हालेलुया 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 म्हण जेजू बेथलेहेमान जल्मलो
आयज 5 जाणां तूं फोन करून सांगात, नाल्यार घरा कडेन सुनीक नातरांक पोतरांक सगळें सांगात जेजू खंय जल्मलो, खंय जल्मलो, बेथलेहेमान जल्मलो. आनी बेथलेहेम म्हणल्यार कितेंय बी सांगात. बेथलेहेम म्हणल्यार कितें? उंड्यांचें घर. कसलें घर? उंड्याचें घर, बेथलेहेम. आनी जेजू बेथलेहेमान जल्मलो आनी बेथलेहेमानसान ताका इजिप्ताक वयलो रातच्यांची राती. कित्याक? बरो ना जालो. हेरोद म्हणटा तो राजा ताका जिवेशी मारूंक सोदतालो. कित्याक? त्या भुरग्यांक कितें वायट केल्लें ताका, मागीर कित्याक मारूंक जाय आसलो गो ताका? कोण जालो? काजार जालो. राजा जल्मला. ह्या विद्वानांनी सांगलें बेथलेहेमान एक राजा जल्मला. त्या राजाक आमी कितें करूंक आयल्या? कितें करूंक आयल्या? नमस्कार करूंक आयल्या, मेळपा येयल्यात. राजांचे राजा जल्मला. आनी राजांचे राजा म्हणनाका कोणाची प्रेशर आयलो? कोणागे प्रेशर चडलो? हेरोद राजा गेलो, प्रेशर चडलो. आनी प्रेशर चडलो उपरांत देंवलो कितें कोताय तें आमकां खबर आहा. केन्ना डायबिटीज चडटा देंवता, कितें कोताय खबर आहा. केन्ना इल्लें मारलो तें चड जालें देंवलें मागीर खबर आहा ना. थोडें राग मातशें चडलो देव खबर ना आमी कितें कोत्ताय तें. बट ते भाशेन कोणागेर प्रेशर चडलो? कोणा गेलो? तुमी सांगना तुमगे चडटलो व्हडलें सांगात. हेरोद राजागे प्रेशर चडलो. कोण जल्मला म्हूण? राजाचो राजा, दुनियाचो दोनी जल्मला म्हूण ताजी प्रेशर चडलो. आनी जेजूक ते रातचे राती आज बुडें सांगलें हांगासान ताका घेवन खंय वच? इजिप्ता वच. आनी इजिप्ता घेवन गेलीं. आयज लेगून ते सांगतात थिंगा एक धाकटें घर आहा इजिप्ताक. आनी त्या घराचेर एक इगोज बांदलेली आहा. आनी ते सांगतात हे घरान जेजू हे घरान रावतालो. तेची आवय ताका हे घरान घेवन आयिल्ली. आदलें घर तें. ते जाग्यार म्हणटात ते हिंगा जेजू घेवन आयिल्ली. आनी हेरोद मेलो. हेरोद मोर बरें खंय रावली? ते धाकटे घरान रावली, इजिप्ताक रावली. आनी हेरोद मेलो उपरांत परतून आज बुडें सांगलें हेरोद कितें जालें म्हणून? मेल म्हूण सांगलें. आनी आतां खंय वचूं येता? तुमच्या गांवघरा. आनी तेन्ना सान ती खंय गेली? नाझारेत आपल्या गांवघरा गेली. आनी नाझारेत गांवघरान जेजू ल्हान आसता तो व्हडलो जालो. कितें जालो? व्हडलो जालो. आनी व्हडलो जालो म्हळ्यार कितल्या वर्सां जालो? 60 वर्सांचो. 12. ओके 12 वर्सां आसता तो थिंग सांडलो. खंय सांडलो? देव मंदिरान. तें देव मंदीर खंय? कुट्टाळे. ओल्ड गोवा. देव मंदीर खंय आहलें? खंय आहलें? जेरुसलेम. जेरुसल्यान व्हडलें देव मंदीर आसलें. आनी थिंगा एक 12 वर्सां जाल्या उपरांत चेड्यांनी लागीं हाताळ्ळें वर्सा एक पावटूय वचूंक जाय. दर एका व्हडल्या व्हडल्या फेस्तां वचूंक पडटालें. बायलांनी न्हू, बायलांक कायदो नासलो, चेडवांक कायदो नासलो. 12 वर्सां जाल्ल्या चेड्यांक व्हडल्या व्हडल्या फेस्तांक लागीं रावताले वचूंक जाय आसलें. आनी दुसऱ्या जुदेवांनी जिवितान एक पावटी तरी खंय वचूंक जाय आसलें? इस्रायल वचूंक जाय आसलें, जेरुसलेम वचूंक जाय आसलें. बरें. थिंगासान तो वाडलो आनी तो नाझारेता वाडलो. 30 वर्सां लेगून तो खंय रावलो? नाझारेताक रावलो. आनी नुस्तें मारपाचो धंदो करी. थोडी वय म्हणटली ते काळार बापाय गेलें प्रोफेशन, बापूय कोत्ता तें काम चडशें कोण कोत्ताले?
भुरगे कोत्ताले तुजो बापूय तर खारवी नुस्तें मारपी भुरगे कितें कोत्ताले नुस्तें मारताले तुजो बापूय तरी मेस ओ थंय भुरगे बी कितें कोत्ताले बापाय बरोबर ठो ठो कोत्तालो होय कोत्तालो ठो ठो कोडे आतोडी घेवन थोडयतालो आसतलो म्हणटरी एका मान कोडे ते नाझारेत म्हणटात हिंगा बी तेंची घर आहा तांचें घर आहा कोणाचें जेजूचें व्हडलें घर ना धाकटें घर आहा पूण त्या घराची व्हडली इगोज आहा व्हडली कितें व्हडली इगोज रे बाबा पण बाबा न्हू आयज जेजू आपल्या गांव घरा गेलो खंय गेलो गांव घरा गेलो उमेदीन गेलो आसतलो कोण आपल्या गांव घरा वयता आसतना दुखी जावन वयतात आमचे नाते जाले आमचे बुड्डे वयतात तांकां विचारात तांकां जाय जाण सांगतात फादर केदोन काय हे 6 म्हयने फादर एक फावट बड्डे दिसता 6 वर्सां दिसतात अरे बाबा ते 6 म्हयने कांय नको वयतले ना फादर तुका 6 म्हयने आमकां हिंगा 6 म्हयने कितले वर्सां 6 वर्सां जे सामणे वयतात ते सा मेजूंक लागतात कितें मेजूंक लागतात दीस मेजूंक लागतात म्हयन्यान फादर दीस मेजूंक लागतात जे सापण आमी बोटीचेर चडटात ते सा आमी दीस मेजूंक लागतात केदोन हांव पोत्तून वयतलो हूंय गांव घरा जे दिसा पळय तुगे दीस बोत्तात अशें आनी मोल लागना फादर मोल लागना घरा वयतलो आनी एक दीस लेगून तर एक्स्ट्रा दवरीत एक दीस आवय म्हाका सांग आनी 1 म्हयनो दवरलो रे बाबा एक दीस तर तुका कितें जावन तूं उरलो कितें केलो 1 म्हयनोभर म्हाका दवरलो For them, 1 day is called one month. But Jesus, या भावनांनी हुई गेल्लो गांव घरा हुई मडगांवा नाझारेत आनी गांव घरान कितें जालें तें आमी आयज आयकलां जेजूच्या गांव घरा गेल्ले कडेन कितें जालें आयकलां तुमी म्हाका दिसना आयकलां जेजू आपल्या गांव घरा गेल्लो हे उमेदीन गेल्लो खुशालकायेन गेल्लो म्हणजे सगळ्या सोयऱ्यांक दायऱ्यांक इश्टां मित्रांक सगळ्यांक मेळटलो कोण कुड्डी हात मोनी हात बेरी हात मेल्ली हात कोण पातकान हात देंवसार धरून दवरल्यात तांकां कितें करतलो सगळ्यांक सुटका दितलो हे भावनांनी जेजू गालिले सान नाझारेत गांवांत गेल्लो थंयसान गालिल्या मिटिंगसान खंय गेल्लो नाझारेत हे गांवांत गेल्लो पूण जालें कितें जालें कोण सांगता कितें सांगता पूण जालें कितें गांवांत गेल्लो मागीर कितें जालें गांवांत गेल्लो कितें जालें नेक्स्ट वॉट हॅपन मेळना तुमकां मॅथ्यू चॅप्टर 13 वर्स 53 लोकांनी फुलांचे हार हाडले लोकांनी बुके हाडले लोकांनी गोडनाल लायले लोकांनी फुगोटी मारल्यो लोकांनी पुरसांव काडलें बाबा हो आमगेलो पोतून आमच्या गांवांत आयला म्हूण होय आनी जेजू जाय आसलो तें जाय आसलें जेजू गरज आसली हे फुगोट्यांची जेजू गरज आसली फुलांची जेजू गरज आसली लोकांच्या ताळ्यांची आवय कितें बरें केलें तेणें आवय बरें जालें अशें म्हळ्यार गरज आसलोली ना पूण जेजू गरज आसली कसली गरज आसली दिसता तुमकां जेजूक लोकांची कसली हेची गरज आसली जिविताची प्रेज द लॉर्ड हालेलुया 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 जेजू गरज आसली लोकांच्या काळजाची जेजू काळी नासलें आसलें वाचना पूण लोकां काळजाक कशी गरज आसली कित्याक जाय आसलें ती काळजां
लोकांचें जिवीत ताका जिवीत नासलें, लोकांचें जिवीत कित्याक जाय आसलें? कित्याक जाय आसलें? जेजू कितें करूंक सोदतालो? तांचें जिवीत बोलूंक सोदतालो, नवसरूंक सोदतालो. पूण त्या लोकांनी कितें केलो? लोकांनी ताका मानून घेतलो ना, आपणाचो म्हूण मानून घेतलो ना. केन्नाच पयली वस तूं मानून घेना तो पर्यंत तूं आनी तो एक जायना. म्हाका एका गांवांत आसली, हांव एका गांवांत आसलो आनी एक बायल म्हाका सांग लागली, फादर हे गांवांत मरे बरें न्हू. हांव कित्याक अशें म्हणटाय? हो लोक मरे मानून घेनात. कितें मानून घेनात गो बाय? म्हण लागली, फादर हांव हे गांवांत काजार जावन आयल्यार 50 वर्सां जालीं. कितलीं वर्सां जालीं? कितलीं वर्सां? 50 वर्सां जालीं हांव कितें करता? हे गांवांत रावतां. आनी मागीर बरें मुगो 50 वर्सां जालीं, तूं सगळें जाण हांव म्हणे येयल्यार 2 वर्सां जालीं हे गांवांत. तुका 50 वर्सां जालीं हे गांवांत तूं हाय आनी तरी सुद्दां निराशी? वय फादर हांव निराशी. कित्याक? 50 वर्सां जालीं पूण लोकान म्हाका आजून मानून घेतलें ना. कितें म्हणटात गो बाय ते तुका? ना फादर तुका आनी कितें सांगू, सगळीं म्हाका म्हजें नांव लेगून विसरल्यात. आनी कितें म्हण नांव दवरलां? ना तें भायलें नांव. कितें दवरलां? भायलें नांव. कितें कळ्ळें? तें आमगे हिंगा न्हू. तें कितें? कितलीं वर्सां जालीं म्हणूंक लागल्यार? 50 वर्सां जालीं. हो लोक तिका कितें म्हणटात? भायलें. तो त्या गांवचो लोक थिंगाच खातात, थिंगा रावतात. आनी भायलें कोण तरी आयलें जाल्यार ताका मानून घेनात, आपलें म्हण मानून घेनात. आनी ती बावडी 50 वर्सां ती तांचे मदें मिक्स जायनात आनी ही तिचे बरोबर मिक्स जायना. त्यात 50 वर्सां ह्या गांवांत रावल्या तरी आसतना लोकांनी तिका मानून नांव कितें दवरलां? भायलें. नांव बी विसरलें फादर म्हजो लोक. हांवूय विसरपाचो वोग जाला. कोणाय गेल्लें भायल्यागेर गेल्लें. कोणाय गेल्लें भायल्यागेर गेल्लें. कोण येयला? भायलो येयला. पूण ही ओसुरी सवय ह्या लोकां मदें आनी ओसुरी सवय संबंद नासलो. कित्याक? हे लोकांनी ही ओसुरीक मानून घेतली ना. वायट म्हणून, काळी म्हणून, ना. कित्याक मानून घेतली ना? ती आनी आमी एक मानून घेतली ना, ती ह्या गांवची न्हू, ती भायली. म्हणून हांगासर ह्या नाजारेच्या लोकांनी जेजू भायलो म्हूण ताका मानून घेतलो ना. वय वय थोडी वय म्हणटात चोय, थोड्यान तकली बी आलयल्या वय म्हूण. जेजूक नाजारेच्या लोकांनी तो भायलो म्हूण ताका मानून घेतलो ना. वय जाल्यार वय म्हूण सांगाय, ना जाल्यार ना म्हूण सांगाय. थोडी मातशी कन्फ्यूज जाल्या. भायलो म्हूण मानून घेवंक ना? वय ना. कित्याक मानून घेवंक ना लोकांनी? कित्याक मानून घेवंक ना? कित्याक मानून घेवंक ना? बेगीन रीड करात, वाचत, रीड इट फास्ट, कम ऑन, रीड करात. कित्याक ह्या लोकांनी जेजूक मानून घेतलो ना? आयकोता वयता तुमी, मागीर ताका लागून वयता आमगे मनांतले. जेजू नाजारेच्या लोकांनी, ताच्याच गोरच्यांनी, ताच्या गांवच्यांनी, ताच्या सोयऱ्यांनी, जे गांवांत तो वाडलो त्या गांवच्या गांवकारांनी जेजूक कित्याक मानून घेतलो ना? एक एक पळयात आनी मागीर सांगात. कम ऑन, रेडी? रेडी आहात? कोण जालें रेडी? आतूर कर. कोण जाणा ते आतूर कर. थिंग बरें लोकडे हा. कित्याक मानून घेतलो ना? पयलें रिजन जेजूक मानून घेतलो ना, तो कोणाचो पूत म्हूण? तुव्याचो पूत. पूण जेजू फक्त तुव्याचो पूत?
मारेचोच पूत तू जेजू सारको कोणाक गे पूत सारकें सांगात जेजू सारको पूत कोणाक गेलो प्रेज लॉर्ड हालेलुया 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 तो लोक नको आसलो जेजू सारको पूत कोणाक येतो तेंक धाकटी जाणवाय आहली धाकटी इतली जाण आहलो ती पूण तेका लागून तेणें सांगितलें आमी कितें सगळें जाणाय तेजी जात तेजी खात तेजी सगळें काडलें म्हणजे थिंगा वाचत वाचत आनी पळयात ती वाचत आनी पळयात पयलें 55 हो तुव्याचो पूत न्हय रे कितें म्हणलें कितें म्हणलें ओ तुव्याचो पूत न्हय रे तुवेगे पूत कोण जावपा जायो तेवय न्हू तुवेगे पूत कोणू तेवय हो तेव्याचो पूत न्हय रे दुसरें मागीर तेवय कोण तो बापूय बापूय कोणू जुजे मागीर मारिया मारिया म्हणटात ती आवय ते मोरी न्हय रे तेगे आवय मोरये गे न्हय रे तो मोरे शिल्लो मोरी मारये गे आवय मारी तेगे आवय न्हय रे ते आनी कोण रे ते गोडकोलना चोयला तेमी तेचे भोंवते मारिया म्हणटे तेका शिकोवप ना कांय ना ते मारिया मागीर आनी जुजे सिमाव जाकोब सिमाव ताचे भाव न्हय आवय तेंगेलो तो ते 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 मागीर आनी ताच्यो भयण्यो सगल्यो आमचेच मदें आसात न्हय आतां चुय पयलीं तेजो बापूय कोण तो सांगिल्लो मागीर तेजी आवय कोण ती सांगिल्ली बापायचो धंदो कसलो तो सांगलो आनी ताचे मागीर कितें सांगलें भाव कोण ते सांगिल्ले आनी मागीर भयणी कोण ते सांगिल्ल्यो कोणें ते सगळे हातकोडे बेतकोडे सगळे सान काबार केल्यो आनी हें सगळें पळोवन तांच्यांनी जेजूक मारून घेवपाक जालो ना अरे तुवेगे पूत जाल्यार कितें जालें शेतकारागे पूत जाल्यार कितें जालें शेतकारागे पूत आहाय ते चोरू तुवेगे पूत आहाय ते नागोणें ना पूण हेंगे झाल कितें पळयात तेंगेडे मुखार वर्स 54 हिंगा ताणें 2 वस्तू एक विचित्र वस्तू पळयल्यो 2 वस्तू जेजूसवें विचित्र पळयल्यो खंयच्यो त्यो 54 हांगा मेळटा 2 वस्तूंक लागून तेंची प्रॉब्लेम दोन वस्तूक लागून ताणें जेजूक मानून घेतलो ना कितें शिकोवन दितालो शिकयतालो मागीर अजाप जातालो कित्याक तो ही जाणवाय आनी पयली वस्त जाणवाय जेजू कडेन जाणवाय आसली तेदी व्हडली जाणवाय कोणा कडेन नासली इतल्या लोकांनी इतले व्हडले व्हडले पयले मनीस आनी जाणवाय पळय हा ते जाणवायेन हे लोकांचे दोळे बंद केले जेजू कडेन पळय जाणवाय आसलेली जाणवायेची थेवो आसलो तेदो व्हडलो थेवो कोणा कडेन नासलो पुढे जाणवाय आसप जाणवाय देवा गेलें देणें जाणवाय देवा गेलें देणें The wisdom is a fruit, is a gift of Holy Spirit. पण जाणवाय कितें करता जाणवाय जेन्ना एका राजान देवान ताका त्या राजाक सांगलें तुका कितें जाय तें म्हाका माग हांव तुका तें दितां ते राजान आपल्या सगळ्या दुस्मानाक कितें कर म्हूण येतालो तेंचे सगळ्यांक लासून गुबोर कर म्हूण येतालो म्हजें घर भांगरान भर कित्यान भर भांगरान भर आनी म्हाका केन्नाच मरण धाडनाका हांव आसा तेसो सुरू म्हूण येतालें पूण ते राजान कोण राजा तो कोण राजा
कोण? सोलोमोनान कितें मागलें? कितें मागली? कितें करपाक ती जाणवाय? जाणवाय खावपा मेळटा? बरें कितें मागूं जाय आसलें, चिकन बिरयानी बी खावपा मेळटा आसली. हां, जाणवाय कित्याक दी? कितें कोत्ता? ही पुरजीक बरें आनी वायट ही पुरजी चलोवपाक म्हाका कितें दी? जाणवाय दी. हाय जायते आवय बापूय काजार जाली बरी हा जावंक जाय, पूण आवय बापायनी कोणे जाणवाय ना. जाणवाय तर ना, घराचें पडलें पाड. बायलांक जाणवाय ना जाल्यार घराबेचें कितें जालें? पाड पडलें. हो घराबो चलोवपाक कितें जाय? कितें जाय? जाणवाय जाय. व्हडली गिरेस्तकाय ती. घरान पयशे जाय, येस. रावपाक घर जाय, वय. भलायकी जाय, वय. पूण घर बरें मुखार व्हरपाक कितें जाय? जाणवाय जाय. बरें आनी वायटा कितें तें. आयज ही जाणवाय ना. आयज आमकां ही जाणवाय ना. ही जाणवाय कोणा कोडे नासली ती ती व्हडली जाणवाय कोणा सवय पयली? कोणा सवय पयली? तेम जिजू आर्गां दिवपा जाय आसलोली. आवयस येदी व्हडले जाणवायेचो थेवो, येदो व्हडलो मनीस, येदो व्हडलो देव ही आमच्या गांवांत पांय दवरप आनी गांवचो अभिमान म्हण कितें देवाक कितें दिवपा जाय आसलोली? देवाक आर्गां दिवंक जाय आसली. पूण देवाक आर्गां दिली ना. देवाक आर्गां दिवचे सुवातेर हे नाजारेतकारांनी दोळे कितें केले? भोवन केले. मन कितें केलें? भोवन केलें. काळीज कितें केलें? आनी हे मनांतलो काळजांतलो दोळ्यांतलो देवाक भायर घातलो. कित्याक लागून? जाणवाय एका खंयची. पूण बाबा जायते पावटी एक खाणी सांगता. केन्ना दुसऱ्याचें बरें जालें, दुसऱ्या कडल्यान कितें बरें मेळ्ळें, दुसऱ्याचें कितें बरें जालें, सदां देवाक आर्गां दियात. देवाक आर्गां दियात. तेन्ना जें मन, जें काळीज आनी जें जिवीत देवाक उगतें. एक आसा हूंय आनी हें तर तूं कोन्ना देवाक आर्गां दिना, ताच्या घरान, तुज्या घरान जावं, ताच्या घरान, कोणाच्या घरान जावं, बरें जालें देवाक कितें कर? देवाक कितें कर? व्हडल्यान हालेलुया, 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 हालेलुया. पूण नाजारेच्या लोकांनी देवाक आर्गां दिवचे सुवातेर ताची जात कात भास सगळें काडलें. कित्याक? ताणें आपलें मन काळीज देवाक कितें केल्लें? बोन केल्लें. कोणाच्या जिवितान बरें घडलें, तूं तर देवाक आर्गां दिना जाल्यार तुजें आनी म्हजें जिवीत असलेंच. तुजें आनी म्हजें जिवीत कसलें? तसलेंच. हे खातीर ही काणी ओगोडणी बरी करून आयकात. एका समय एक बायल सदां देवाक मागणें कोत्ताली. कितें कोत्ताली? कितें कोत्ताली? देवाक मागणें करप वायटू, देवा कडेन उलोवप वायटू, देवा उतर आयकप वायट, रितीरामाटो घेवप आयक, देवा उतर वाचप नियाळप वायट. हें बरें करूंकूच जाय, कंपल्सरी. पूण एक साक अशें घडलें. म्हणया ते बायलेचें नांव म्हणया, ते बायलेक कितें नांव दवरया? कितें नांव दवरया? ते नांवां सगळीं गाय आसत मागीर. फादर आपणागे सांगिल्लें म्हणटली. कॅट्रीन चल. कॅट्रीन कोण आहा जाल्यार डोंट वरी. कॅट्रीन सदांच मागणें कोत्तालें. आनी एक साक देवान कॅट्रिनाक सपनान सांगलें, कॅट्रीन पळय तुजें मागणें हांवें आयकलें. कितें आयकलें? कितें आयकलें? देव जियेता तो आयकोता. मेलो आहाय तांकां आयकूंक जाता ना. म्हणून ताका लागून मुच्छे आदी देवा उतर कितें करात आनी काळजान गांठीक मान दवरात.
म्हणटरी कॅटरीनान देवान सांगलें, कॅटरीन तुजें मागणें हांवें आयकलें. आनी कॅटरीन खुशाल जालें, दुखी जालें? खुशाल जालें. देवान इतल्या वर्सांनी म्हजी मागणें आयकलें. कॅटरीन, आयज तुका जाय तें माग. तुका जाय तें माग. आनी कॅटरीन आनी खुशाल जालें. हांव हे भांगारा सारकी संदी हांव रावतालें. केन्ना देव म्हाका विचारतलो, कॅटरीन तुजें मागणें हांवें आयकलें आनीक आयज तुका जाय तें माग. नेश तूं कितें मागतलो? कॅटरीन तूं आतां तूं म्हणया, कितें मागतलो? कितें मागतलो देवा लागीं? जाणवाय मागतलो. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया, हालेलुया. ने सांगता देवा कडेन आपूण जाणवाय मागता म्हूण. बरें. मेलकियोर, तूं कितें मागतलो? तुवें जाणवाय मागतलो देवा कारगा. सायमन, तूं कितें मागतलो? फुटबॉल शूज? हो वॉलीबॉल शूज. ओके. म्हणटरी देवान सांगलें तुका जाय तें माग. पूण कॅटरीन, एक कंडिशन आहा, एक अट आसा. तुजी शेजान जाणा तूं? बरें, शेजानीचें नांव कॅटरिनाचें नांव एक कॅटरीन जालें. हे सायडीन शेजानीचें नांव कितें दवरया? कितें दवरूं? बरें, शेजानीचें नांव कितें दवर? शेजांचें नांव कितें? कितें दवर. चल बरें, कितें दवर. कॅटरिनाक देवान सांगलें, पळय कॅटरीन, तुवें म्हजे लागीं 1 करोड मागलो जाल्यार कितें दवर एका डबल मेळटलें. तुजी शेजान कितें दवर एका कितें मेळटलें? डबल मेळटलें. आनी कितें डबल मेळटलें? कितें माग. समज तुवें कॅटरिनान 1 करोड मागलो जाल्यार कितें दवर एका कितलें? 2 करोड. समज कॅटरिनान मागलें आपणाक 50 किलो भांगार दी. कितले किलो? पयलां तुमी? पयलां 50 किलो भांगार. तांदूळ बी पयले आमी ते भांगार. तांदूळ भात बी पयलां, नाचणे पयल्यात. 50 किलो तर तुवें भांगार मागलें. कितें दवर एका तुजे शेजारी कितें? 100 किलो. आनी आयकोन कॅटरिना सारकें घुंवलें. कॅटरीन हें आयकोन घुंवलें. आनी कॅटरिनान हें देवाक सांगलें, देवा बरें आहा, तूं म्हाका दिवपा आहलो न्हू, आतां हांव तुका दितां. तूं म्हाका दिवपा सोदतालो न्हू, आतां हांव तुका दितां. आनी देवान म्हणलें, बरें, तूं कितें दिवंक सोदताय? देवा तुगे पळ कंडिशन तें मानून घेता हांव. म्हाका सिंगल आनी कितें दवर हे शेजानीक डबल. तेन्ना म्हणूंक लागलें खंय कॅटरीन म्हणूंक लागलें खंय, देवा हांव मुगे 1 दोळो तुका दितां. मुगे 1 दोळो तुका दितां. मागीर ते कितें दवर शेजानी कितें दिवचें पडलें? 2 दोळे दिवचे पडले. जालां? हे सायडीन सिंगल, ते सायडीन डबल. म्हणटरी हांव कॅटरीन एका दोळ्यान कितें चोवपाक तयार आहा? संवसार चोवपाक आहा. पूण ती शेजान पडे आहा. कितें दवर हे शेजानी गेले 2 दोळे लागून कितें कोण व्हर? देवा तूं काडून. तुज्या जिवितान कोणाच्या घरान कितें बरें जालें, तुजे दोळे आनी तुजे भितर कुसकुसता. काळीस आनी मन तुवें देवाक बोर केलें. ती कोणाच्या घरान जाणवा आयली जाल्यार तुवें देवाक कितें दिवंक जाय? आर्गां दिवंक जाय. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया, 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 हालेलुया. जायती पावटी आमकां भितरल्यान कातकुले जातात. हांवें केन्नाच चिंतूंक ना ताची चेडूं डिस्ट्रिक्शनां येत म्हूण. कोण जाणा कॉपी कितू माल म्हूण कोण जाणा. कोण म्हणटा? शेजान म्हणटा. हांवें केन्नाच चिंतूं ना तेमी इतलें येदें व्हडलें घर बांदतलें म्हूण. आवय आवय कोण कोणागे सगळें चरून 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 चरून
अशें तुजें काळजां मनान दिसता तर तुजें काळीज आनी मन तुवें देवाक कितें केलें बंद केलें आनी देवसारा कितें केलें उक्तें केलें. आयज ह्या नाजरेच्या लोकांनी आपलें काळीज मन देवाक बंद केलें आनी कोणाक उक्तें केलें देवसाराक उक्तें केलें आनी देवसाराची फळां दिसची पडलीं. प्रेज लॉर्ड. हालेलुया 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 हालेलुया. हालेलुया. आनी अशे वेळार तुका कांय बरेंपण येना, तुज्या कुटुंबाक कांय बरेंपण येना. ह्या नाजरच्या लोकांक कांय बरेंपण मेळ्ळें ना. देव ह्या नाजरच्या गांवांत वाडलो, हे नाजरच्या गांवांत गेलो, पूण लोकांनी ताका आपलें काळीज आनी मन बंद केलें. हे लोकांक कांय बरें मेळ्ळें ना. देखून म्हज्या भावान म्हजी भयणी, तूं गर्वान बसताय, कुंडाटकायेन वाडटाय, रागान जियेताय, कांयच बरें पडना. चड खबर शेजाऱ्यांचे दोनी दोळे हांव मेलो उपरांत म्हणजे दोनी दोळे कुडे जिते आसा आमचे दोनी दोळे कुड्डे जावं येता. जावंक जायना. कितले भाव आसात, थोड्यांचे भोवंग बाबडे, थोडे डायबिटीज बी चडले उपरांत तेंची दोनी दोळ्यांची इस कितें जाता बंद जाता. पूण गर्वान बंद गर्वान बंद नाका. गर्व देवाक लागीं हाडना. जायत पाटी हांव सांगता, आमच्या गांवांनी आदीं उदक नासलें नळाची. एक एक घर बांदपाक कितले कौश काडूंक पडटाले. सगळीं गांवचो लोक एकठांय जावन कोणाची तर घर बांदता, कायतान घर बांदता, मारिया घर बांदता, सगळीं शेजारी एकठांय जावन तें घर बांदतालीं. पयशे नासले, उदक नासलें, वस्तू दिल्ल्यो मेवो नासल्यो, सगळीं घर बांदतालीं. कोणाचें घर? कायतानाचें घर. कोण बांदता? कायतान बांदता. सगळीं बांदतात कायतानाचीं घर. कोणाचें घर जाल्ल्या भाशेन? आपणाचें घर. कायतान म्हजो आनी आमी हे कोणाची? कायतानाची. कायतान आमचो आनी आमी कोणाची? मागीर दुसऱ्या वर्सा घोडी दुसरी पावटी जाता जाल्यार घोडी मारिया घर बांदता. म्हजें घर जालें, तुजें पड पाड अशें कायतान म्हणटा. कायतानूय तें घर बांदता. कोणाचें घर म्हूण? आपणाचें जाल्ले भाशेन. हे भाशेन लोक जियेतालो. हे भाशेन लोक जियेतालो. आनी गांवांनी समुदायांनी हें कितलें खुशालकाय रे देवा, कितली खुशालकाय. दुयेंसांचो येदो व्हडलो पोटलो नासलो, के खुशालकाय आसली, बाळपण आसलें, एकचार आसलो, समजीकाय आसली, आनी तिचो जिवीत आसलें. जिवीत आसलें. आयज कायतान घर बांदता. हांव कित्याक मारिया सांगू? कायतान म्हणटा. मारिया म्हणटा तेणें म्हाका सांगलोलें मागीर सगळीं शेजारी सगळीं एकठांय जातात आनी कायतानाचें घर बंद उडोवपाक. एक काळ असो आसलो कायतानाचीं घर सगळीं बांदतालीं आनी आयज कायतानाचीं घर सगळीं खंय उरलें तें जिवीत? खंय उरलें तें जिवीत? कित्याक कायताना घर बांदलोलें आमकां कोणाक नाका. आनी हांव घर बांदले शिवाय हांव रावपा ना. कोण म्हणटा? तुमी सगळीं आनी हांव एकटो. कमॉन. ह्यो आयज दिरयो. पावण न्हू, आयज कायतान तर घर बांदता, बांदूनी कायतान. मारिया घर बांदता, कायतान सांगता चल गो बांद तूं. के आयज आदी एका घरान स 7 भुरगीं एका रुमान रावतालीं. आतां दोगां भुरग्यांक 2 रूम जाय, घरकाराक 1 रूम जाय, बायलेक 1 रूम जावो. आयज आमी सगळीं एकामेकाक कितें जालें पयस पयस वचत आहात. तशीं जेजूच्या गांवांत घडलें. पयस पयस गेलीं देवा सोडलीं आनीक देवाची जाणवाय तांच्यांनी ओळखून घेवंक जालें ना. प्रेज लॉर्ड. हालेलुया 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 हालेलुया. हालेलुया. एक वस्त ती जाणवायेन तांकां कितें केली? कुड्डी केली. म्हणटरी जेजूची जाणवायेन
ते नाजारेच्या लोकांक कितें केलो कुड्डो केलो ते जाणवाय मेळप हें व्हडलें देणें पूण ताणें तूं देवाक वाखाणलोली जाल्यार हे जाणवायची बरेंपण ते गांवांत कितें जाता आसलें मेळटा आसलें पूण तांकां कुड्डी केली तांकां गर्वान भरलीं आनी ताणें मानून घेतलें ना दुसरी गोश्ट जेजू सभेन ताणें कितें पळयली कितें जालें वर्स 54 मेळटा ती सोदून काडा बेगीन एक जाणवाय तें जाली दुसरी आणि विधमिता कोरची पदवी विजमितां करची पदवी हियान हुंयची बरें वा कार्पेंटरागे चेडो ते वेगळे पूत एक ते पयलीं समज म्हणलें आमी तो स्टूल करूं शकतालो कितें करतालो बाकीन म्हणटा आमी आदी बाकिना म्हण आसतालीं न्हू बाकीन करपा इजी अशी माती शिकलो म्हणटा ठोड ठोड कर कॉल बाकीन करपा उबो जातालें आतां बाकीन करपा जाणा तेणी एक बांक केलो बरें हा बरें ना मातशें वाडलो पूण हे कोडे कितें बाकीन करपा न्हू आलमार करपा न्हू व्हडलीं कबाडां करपा न्हू हेको केसो कितें हा विजमितां करची कितें आसा विजमितां करची कितें आहा पदवी आसा जाणाय न्हू पदवी चोय थिंगा ही जाणवाय आनी विजमितां करची पदवी हाका खंयची रे विजमितां करची पदवी एकान खंयच्यान येयल्या एक दुसरे वाटेन तांचे दोळे बंद जाले आनी हे खातीर तांकां हे विजमितां करची हे जाणवायची तांकां बरेंपण मेळ्ळें ना आनीक विजमितां करची पदवेची तांकां बरेंपण मेळ्ळें ना म्हूण पळयात तुमी वर्स 58 वाचात सगळीं बरोबर वाचात सगळीं बरोबर आनी तांकां बाबात नासलो देखून जेजून थंय चडशीं विजमितां केली नात आनीक पावटी व्हडल्यान आनी तांकां बाबात नासलो देखून जेजून चडशीं विजमितां केली नात देवान हो जाणवायचो थेवो देवान विजमितां करची पदवी नाजारेत गांवांत धाडली खंयच्या गांवांत धाडली नाजारेत गांवांत धाडली आनी हे दोनी वस्तू ताणें मानून घेतली ना देवाची जाणवाय मानून घेतली ना आनी देवाची विजमितां करची देवाची कितें गेलें हांगासर देवाक कितें लुकसाण जालें ना कोणाक लुकसाण जालें त्या लोकांक लुकसाण जालें कित्याक तांकां भावातूय बी मेळ्ळो ना आनी ताका लागून जेजूक ही उतरां म्हणची पडलीं कितें तीं वर्स 57 हांगासर जेजून एक उतरां म्हणलें एक सेंटेन्स म्हणलें कितें म्हणलें पळयात एका प्रवाद्याक व्हडल्यान एका प्रवाद्याक फक्त आपल्या खाशा देसान आनी आपल्या घरांत मान मेळ्ळो ना आनी दादलो म्हाका सांगता फादर बायल न्हू स्वता येता आनी तूं बायले स्वतायना रे ना हांवूय स्वतायत फादर हांवूय बी स्वतायता बायलेक विचारलें आगो तूं घोवा कडल्यान कितें जाय तुका ना फादर तो सगळे पयशे मुखार दिना कितें करना सगळे समज ताका सुमार 80,000 पेमेंट आहा 80,000 बायलेक जाय 80,000ची म्हयन्याक राणी जाल्ली कितू हजारांची 80,000ची आगो बाय तो मनीस न्हू 80,000 तो दिले जाल्यार तेका कितें बरें दुसरें फादर माय आहा कोण आहा माय आहा दुसरी भाबण चोयनाय फादर पूण हांव एक व्हडलां आसतना कितें करता मायक धाडटा व्हडलां आसा कोणाक व्हडलां आसतना बायलेक आनी म्हाका दिसता हांव मायक जावना कोणा जालो दिसता कोणा जालो दिसता बायलेक एश म्हाका दिसता आनी बायलेक तशें दिसता हांव मायक जावना
पूण हांव कळनासतना थोडे कितें करता मायकूय बी धाडटा. आतां झगड्यो कित्याक लागून ते 80,000 80,000 कोणा कडेन पावूं जाय बायले कडेन, ताका लागून झगड्यो. फादर ते गोंयान चाललें, आरे बाबा तूं बायले कडेन कित्याक झगडटा, ही वस्तू तेणें थोडी सांगल्यो. फादर आमी जायते कोश करता फादर, हांव बायलें कोश करचें अशें म्हणना, बायलेन हांव कोश करता ते भाशेन बायलेन कोश करचें अशें हांव म्हणना. बायले कडेन जाता तें बायलेन केल्यार बरें, पूण हांव करता तितलें बायलेन करचें अशें हांव म्हणना. पूण बायले कडेन तुका कितें जाय? ना फादर हांव तिचो घरकार, हांव तिचो कोणू घरकार, म्हाका घरकारूच म्हूण मान दिल्यार पुरो. ही बायल म्हाका केन्ना मानून घेना कोण म्हणू घरकार. हांव एक मेशीन फादर, कितें छापपाचें कितें छापपाचें पयशे छापपाचें. ते मेशिनांतले पयशे येयनाय मागीर फक 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 मागीर बाळ घालता बोवाळ, मेशिनां पयशे येयनाल्यार. पूण बाबा न्हू, जेन्ना घोवान तर बायलेक मानून घेतली, बायलेन तर घोवाक मानून घेतलो, घराबो कितें जालो? प्रेज लॉर्ड, हालेलुया 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 हालेलुया. हालेलुया. जशें एका घरान खूब बायल एकामेका मानून घेनात, घरान सगळो वयर सकयल जाता. तशें आमच्या जिवितान देवाक देव म्हूण मानून घेनात, देवाक कांय वचना, आनी देवाक कांय वचपाक ना, कांय वचपाक ना. तुमी सांग यो ना यो, देवाक कितें वयता, कितें वयता, आनी देवाक कांय वचपाक ना. पूण तुज्या जिवितांत तूं सांडटलो. कोण सांडटलो? तूं सांडटलो. घोव तर घरान सगळें जोडून हाडपी आनी बायल घरान ओके. घोवान तर ते समज ते 80,000 80 रुपया दिले ना, उपाशी कोण उरलो? घोव. घोव उरलो, कोण उरली? बायल उरली. घोवाक एक आनी म्हणटा थोडे म्हणटा आनी बायल मेळटा म्हणटलो, तूं दिवस आनी वच म्हणल्यार. देवाक गेलें कांय वचना, देवाक कांय वचना. तूं देवाक मानून घे ना मानून घे, पूण देवाक तूं मानून घेताय, घोवाक तूं मानून घेताय, तेन्ना घोवाचें बरेंपण तुका मेळटा. देवाक तुज्या जिवितान मानून घेताय, तुज्या वावरान मानून घेताय, अस्कोतायेन मानून घेताय, दुखाच्या कोश्टांच्या वेळार देवाक तूं सोदताय, तुका देवाची बरेपणां ओपट ओपट मेळटात. हालेलुया 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 हालेलुया. हालेलुया. आनी निमणे वच बाबून आयज हांगासर आमकां मेळटा ती भावात नासलो. कितें नासलें? कितें नासलें? भावात नासलो. तांच्या उण्या भावाताक लागून देव तुज्या घरान येता, देव तुका मेळूंक येता. ते ल्हान ल्हान वस्तूंनी सो भावात कितें जावंक जायो? वाडूंक जायो, वाडूंक जायो. म्हणटरी जेजू हे गालिलेंतल्यान आख्खो भोंवलो आनी आपल्या गांव घरा गेलो. पूण तें देवा उतर तर आयकल्लें, काळीज मोन उक्तें करून आयकल्लें, काळजां तर घांटीक मारून दवरलोलें, कितें जाता आसलो? भावात वाडटा आसलो. आनी तेन्ना ती जाणां जावं पावता आसलीं, जेजू कोण तो, जेजू कोण तो. तो भावात उणें भावात जालो. आयज बाबड न्हू, हें देवा उतर बरें करून आयकता तेन्ना, काळजान घांटीक मारून दवरता तेन्ना भावात वाडटा, भावात वाडटा. नाजाल्यार अशें आयकलें आनी अशें सोडलें, काळजान कांय दवरलें ना जाल्यार ते सदां उडगास करता. हांव देवा उतर पडलें, 3-4 भाशेच्या जमनीर पडलें. कितले भाशेच्या? 4 भाशेच्या जमनीक पडलें. पयलें खंय पडलें? वाटेर पडलें, रस्त्यार पडलें. आनी तें कोणागेर जालें? सुकण्यागेर जालें. हें आमकां घातलां. जायत पाट जाणा तुमी, हांवें एक दिसा देल्ली गेलो न्हू, सकाळ फुडें म्हाका मागीर पळोवपाक जाय आसलें देल्ली हावस, देल्ली कशें तें.
एक धारलो न्हू एक बोरस एक सायकल घेतली आनी एक साकभर गंव तांदूळ घेवन आयला आनी दुसरो धारलो सारकी कॅनांनी उदक हांवें म्हणलें हें घेवन हूंय भोंवताय तरी आनी मागीर तो एक मुगे कडेन एकठांय जालो आनी तेतून हितून हात घातलो बरो एक लात मारलें आनी शिवर येयलें गंव ते गंव शिवर नाका कोण आयली जाय ते पारवे आयले जाय ते सारके कचो करून ते पळयता म्हळ्यार ते सगळे हांवें खाबार केले तेक पळयता म्हळ्यार दुसरो मनीस आयलो एक व्हडले हितूंतल्यान तें घेवन उदक घेवन आयलो आनी ते हितून उदक आयलें ते मागीर सगळें उदक पियेलें पूण हे तेणी गंव थिंगा मारल्यात ते कोणा खापाकू पूण ते जाणाय आमगे उमके वाड्यार आमकां कितें घेवन येतो म्हणून जेवण घेवन येतो म्हणून आमी कितें भोंवपाक गरज ना ती रावले ते मनशाक पळयनाका तांकां वास येयल्यार कोण जाणा आमचो वास येवं नासता तांकां कित्याक आमकां कांय गंव हेयात आनी थोडे ते गंव खायले जायत पाटी आमगेलें अशें आसतलें देवा उतर आयकलें आनी पारव्यांक आनी सुकण्यांक सांग हाय बाये हाय म्हणल्यार आमकोडे कांय ना सगळें हायलें हें देवा उतर आमी आयकता तें पारव्यां खातीर न्हय तें कोणा खातीर आमचे खातीर पूण जाय ते आमकां ही संदी मेळटात आयज जाय जाणां ही संदी मेळटा तेचो फायदो घेनात थोडीं दोन भाशेन संदेचो फायदो घेनात कोणी दर एका दिसाक देवाचें उतर बायबलान वाचूं येता वेळ कर आनी वाच दुसरें जाय जाणांक वाचूंक येना आयकूंक येता कितें येता टिवीचेर आयकूं येता हांगासर देवा उतर पोरगोर्स जाता अशें रितीरांनी देवा उतर मेळटा नायट विजलांनी मेळटा थंयसर तें आयक पूण काडीच मन कोणा भाशेन करूं नाका खंयच्या लोकां भाशेन नाजारेच्या लोकां भाशेन करूं नाका कोणी देवा उतर कोण तुका दीत देवा उतर तें कोणा उतर देवा उतर कोणा वरवीं तुका मेळत आमी नको देव जाणा कोणा देवा उतर कोणा वरवीं एका नेणार मनशा वरवीं तुका मेळूं येता शिकोन आसल्या मनशा वरवीं मेळूं येता एक कोणी म्हणजे असले सादे पाद्री वरवीं तांकां व्हडलें कांय कळना ताचे वरवीं येता कोण माद्री वरवीं मेळूं येता कोण एका जाणटेले वरवीं देवा उतर मेळूं येता हें देवा उतर मानून घेवपाक मन काळीज कितें आसूं जाय नितळ आसूं जाय आनी उक्तें आसूं जाय प्रेज द लॉर्ड हालेलुया 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 थोडेच वेळ आमचे दोळे बंद करुया आनी देवा उतर आमी आयकलां तें आमच्या काळजान मनान रिकोया
Book of Psalm 56, verse 9. हांव बरें जाणा देव म्हजे वाटेन आसाय. हांव बरें जाणा देव म्हजे वाटेन आसाय. 56 verse 9. म्हजे फाटल्यान म्हणत हांव बरें जाणा. हांव बरें जाणा देव म्हजे वाटेन आसा. देव म्हजे वाटेन आसा. देव आमचे वाटेन आसा. सर्वेश्वराचो आत्मो म्हजेर आसा. ताणें म्हाका अभिषेक केला. सर्वेश्वराचो आत्मो म्हजेर आसा. ताणें म्हाका अभिषेक केला. ह्या वेळार आमचें काळीज मोल ताका उपेग करूं. आमच्या हाकींची वीत ताका समर्पण करूं. आमचे वस्कोताय ताका सांगुया. तो आमचो देव. तो आमचो किल्लो. तो आमचो राखणदार. तो आमचो सुरवणदार. Mozo Vasro, tu mozo Rakunda, tu mozo Mogali, tu mozo De, tu mozo Asro. Tu mozo asro, tu mozo rakonda, tu mozo rakonda, tu mozo mogali, tu mozo mogali, tu mozo diu, tu mozo diu. Soglia casanta, tu gargam vita, soglia civita, तुझे रूप लोक सुता, सगळे सोपे तुझी सेवा करता. हांगा वासा, हांगा वासा, हांगा वासा, सोमिया हांगा वासा, हांगा वासा, सोमिया हांगा वासा, हांगा वासा, सोमिया हांगा वासा. हांगा वासा, सोमिया हांगा वासा, हांगा वासा, सोमिया हांगा वासा, हांगा वासा, सोमिया हांगा वासा.
गोळे तू मोसो पेख होईना तू मोसो मोगाळी तू मोसो दे तू मोसो गोळी तू मोसो गोळी तू मोसो पेख होईना तू मोसो पेख होईना तू मोसो मोगाडे तू मोसो मोगाळी तूच मोसो दे तूच मोसो दे सगल्या काळसंता तुका आर्गां दिता सगल्याची विता तुझे रूप पळोवंक सोदता सगळे सोपी तुझी सेवा करता हांगा वासा हांगा वासा सोमिया हांगा वासा सोमिया हांगा वासा सोमिया हांगा वासा हांगा वासा सोमिया हांगा वासा सोमिया हांगा वासा सोमिया हांगा वासा हालेलुया हालेलुया हाले हाले सगळ्या पिढीवंतां खातीर सगळ्या राष्ट्रां खातीर आख्खी पवित्र खातीर तरणाट्यां खातीर देवाचें उतर आयकतल्यां खातीर बोरगोडटल्यां खातीर दिनवास आर्गां आनी वंदन आतां आनी सदांकाळ तुजी पदवी खातीर नक्का 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 हाले 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 Hallelujah. Thank you, Father. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. We worship you. We worship you. We adore you, God. You are mighty, Lord. Your power, your power, your wisdom, your power is more upon us. Shikambaka, Shika. Saitanacha, Demsaracha, Patkacha, Sur. Right on the Sutta Dibiton Dev. To Dev. Tushira Visvasa. I trust in you, God. I trust in your power. I trust in you. I open my heart and mind and soul. Lord, touch my heart. Lord, I surrender. Lord, I surrender. Lord, I surrender. सगळे रोशनी खातीर सगळ्या राष्ट्रां खातीर पुलिसां खातीर नर्सीं खातीर पुलीस दोतोरां खातीर दुनिया एका कारभाऱ्यां खातीर शेतांनी बाटांनी वार करतल्यांक आशिर्वाद दी दुनिया जांचे घरांनी कितें उणें आसा जांचे कुडीन कितें उणें आसा तें तूं पिकय दुनिया तूं सरवंडार तूं सरवंडार तूं सरवंडार लॉर्ड हॅव मर्सी ऑन मी लॉर्ड हॅव मर्सी ऑन मी हांव पातकी दुनिया पातकेची काकूत कर दुनिया म्हज्या कुटुंबाची काकूत कर दुनिया म्हज्या वावराची काकूत कर दुनिया हे गांवची काकूत कर दुनिया दर एका राष्ट्राची काकुतीचो पावस आशिर्वादाचो पावस गर्वाचेर रागाची द्वेषाची पिडा आसा थंयसर मोग शांती संस्कार एक बापण होतोय दुनिया हरे 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 हाले 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 श्री दी 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 हालेलुया 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 हालेलुया
सगळ्या भुरग्यां खातीर ह्या वेळार विनंती करूया. जी भुरगीं कुसव्यान आसात त्या कुसव्यांनी भुरगीं जल्मूंक नात. जी भुरगीं एग्जामी करतात तांचे खातीर, जी भुरगीं मस्तेपणांची येतात तांचे खातीर, ड्रग्सांक आनी काळोखाक आनी पातकांक सांपडल्यां खातीर, आमच्या तरणाट्यां खातीर ककर 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 बापार शिनरा गोट्यातली वेळा दिमी घालुया, दिमी घालुया, दिमी घालुया. हो आमचो पेकयणार, हो आमचो सरवंडार, ताचे मुखार सगळे आमच्या दोतोरां वखदां तयार करतल्या खातीर, राष्ट्राच्या फुडाऱ्यां खातीर बाब साहेब फ्रांसीस कार्डिनल फिलिप नेरी फेरांव, बिशप सीमा तिरुकेशन फेर्नांडीस, सगळे यादनिकांक, सगळे यादनिकांक, सगळे माद्री भयणीक, सगळे सिन्नाशांक, आमच्या गांवांत जाय ती आपोवणी आपोवणी उपन जावन दुनिया वेळार आमची गांव अदीक कुरपेन भर, अदीक कुरपेन भर, कुरपा वाडो कुरपेन भर. हे गांवांत जाय ती देवा उतर मेळटा. येता ती नायट विजील दुनिया तुका उबारता दुनिया कुरपेची कुरपेची देवाच्या उतरान बोलले ती गो दुनिया. Hallelujah. Thank you, Father. Thank you, Jesus. Abba, Father, we love you, Father. Bless us, bless us, bless us. Abundantly bless us. Kurpechir kurpavati dunia. ही तुझी पोरसा बाबातान कारिश्मा निता करून तुका उला मारतासतना हे पोरजीचेर आशीर्वाद घाल दुनिया. आमचे शिराब घालतल्याचे आशीर्वाद घालून कृपा दी दुनिया. आमचे नळा पिड्यार करतल्यांचेर नाव राखून तुझे उदर म्हजे खास मन आसूं दुनिया. हालेलुया 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 हालेलुया. Mozo pekoina, tu mozo surwandar, tu mozo surwandar, tu mozo mogali, tu mozo mogali, tus mozo di, tu mozo pekoina. Tu mozo pekoina, tu mozo surwandar, tu mozo surwandar, tu mozo mogali, tu mozo mogali, tus mozo di, tus mozo di. Sogल्या काजंता सगळ्या काजंता तुका आर्गा दिता, तुका आर्गा दिता. सगळ्या जिवितांत, सगळ्या जिवितांत तुझे रूप पळोवंक सोदता, तुझे रूप पळोवंक सोदता. सगळे सोबतीन, सगळे सोबतीन तुझी सेवा करता, तुझी सेवा करता. हांगा वासा, हांगा वासा, सगळे व्हडल्यान हांगा वासा, हांगा वासा. सोमिया सगळे हांगा वासा, हांगा वासा. सोमिया हांगा वासा, Angawasa Somya Angawasa. Anik bod bawatan Angawasa Angawasa Somya Angawasa Angawasa Somya Angawasa Somya Angawasa Angawasa Somya Angawasa Somya.
सोमिया आगावासा Yuraye O Lord Yuraye O Lord Yuraye O Lord Yuraye Yuraye O Lord, Yuraye, O Lord, Yuraye, O Lord, दुनिया तुझ्या मुखारावासा आणि पवित्र वस्तूंच्या रूपान हे ल्हान वस्तूच्या रूपान तू म्हज्या मुखार हाजीर आसाय म्हूण हांव स्वत मानता. तू सोर पदवेदार देव म्हूण हांव स्वत मानता. Yes, I believe. Yes, Lord Jesus, I believe. I believe in you. I believe in you. तुजेर पातयेन दोनी हांव हांगा आसा.